गोंय विधानसभेचे 13 दिसाचे अधिवेशन 24 मार्च टू 16 एप्रिल मेरेन फिक्स जाल्लें. मदींच 3 दिसांनी सरकारान हें एडजर्न केलें आनी सांगलें की अशें हें सेशन 17 जुलयच्यान सुरवात जातलें म्हणून. आतां काल अचानक तांणी डिसायड केलां की हे 10 दीस जे उरिल्ले ते कट करून 3 दीस केले आनी आतां 28, 29, 30 दिसाचे 30 तारखेचें एक टोकन अधिवेशन करपाचें आहा. हाजेर अशें दिसता की सरकार वावर काडटा कित्याक सरकारान गोंय पावणेर काडलां आनी भरपूर स्कॅमां केल्लीं आहा, भरपूर भानगड्यो केल्ल्यो आहा आनी ओपोजिशनाक फेस करपाक सरकाराच्यान जायना. हें काल सिद्ध जाल्लें आहा. इतलें जावन पसून आमचो डिमांड आसा आनी आमकां दिसता की ही जी लोकशायेची हत्या गोंयांत चालू आहा हो बेजीक प्रिंसिपल पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीचो जो आहा की यू मे द रुलींग मे हॅव देअर वे बट लेट द ओपोजिशन एटलिस्ट हॅव देअर से. वॉट टेनेट हो बेजीक प्रिंसिपल आहा तोच ताजीच हत्या गोंयांत चालू आहा. इतलें आसून पसून 3 दिसाच्या अधिवेशनान आमी जे म्हादयचो विशय आज मेरेन सरकारान म्हादय कर्नाटकाक विकली. दुसरें म्हणल्यार प्रायवेट फॉरेस्टाची जी स्कॅमां केल्या हे आमी पयले दिसाक हाडटले. दुसरे दिसाक एग्रीकल्चर कॉम्पेन्सेशन जे शेतकऱ्यांक मेळूंक ना आनीक जे आमचे CZMPचो इश्यू आहा तो आमी काडटले. मायनींग इल्लिगल जें चल्लां हें एक्सपोज आमी करतले आनीक आग्वाद सेंट्रल जेल आनी कोल ब्लॉकाचो इश्यू होय आमी काडटले. सरकार कितलेंय ट्राय करूं आमी आमचो आवाज बुलंद दवरतले, गोंयकारां खातीर झगडटले आनी ह्या सरकाराक एक्सपोज करतले. हांवें मुख्यमंत्र्याक एक प्रश्न घालो, तुका जर हो वावर काडूंकूच जाय जाल्यार 3 दिसाचें सेशन कित्याक करता, 3 मिनटाचें कित्याक न्ही काय म्हणून. ताजे कडेन उत्तर नाशिल्लें.